लॉकडाऊन वाडोवपाचो जाल्यार तो आसा तसोच वा सदळ करून नेमको कशे पद्दतीन चालीक लावचो ताचेर विचार करूंक बुधवारा गोंयच्या मंत्रिमंडळाची बसका जाता। ह्या बसकेंत थारता त्या प्रमाण प्रधानमंत्र्याक गोंय सरकाराच्यो सुचोवण्यो वा शिफारशी वतल्यो। क्रुजाचेर आडकल्ल्या गोंयकार तारवटीचो प्रस्न स्वता प्रधानमंत्री हाताळटात। तांकां हाडले जाल्यार सगळ्यांक क्वॉरंटाईन करपाची तांक आनी वेवस्था गोंय सरकारा कडेन आसा। लॉकडावनात सगळ्याच उद्देग वेवसायांक मार बसला, पण पॅकेज दिवपाची सरकाराची परिस्थिती ना। ताचेर अर्थीक रिवायवल समिती विचार करतली। मुख्यमंत्री सांजे प्रुडंटा कडेन उलयलो। आमकां लॉकडावन 14 तारखे दीस नॅशनल लॉकडावन सोंपता, ताज्या उपरांत डिसिजन कितें घेवचें हाज्या खातीर माननीय मोदीजीन सजेशन्स जे आसा पयर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान मागयल्या आनी ताका लागून वी हॅव डिसायडेड टू टेक द कॅबिनेट। फाल्यां 11:30 वरांचेर कॅबिनेट आमी डिसायड केल्या आनी त्या कॅबिनेटान एक बाकीची डिसिजन्स आसतलीच बारीक सारीक, बट मेन सजेशन्स फ्रॉम ऑल द मिनिस्टर्स की स्टेट ताज्या 14 तारखेच्या उपरांत आमी कितें डिसिजन्स घेवची ही सगळ्यांचो व्ह्यू जो आसा पळय वो कॅबिनेटांतल्यान घेतलो वयतलो। आनी म्हणजे आमी स्टेट बॉर्डर सील केल्ली आसात, बट ताज्या भायर आमकां कितें कितें प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय आनी इन केस नॅशनल लेवला वयल्यान रिलॅक्सेशन दिलें जाल्यार स्टेटींत कशा पद्दतीची लॉकडावन आसची ह्या सगळ्या मंत्र्यांचो व्ह्यू घेवप, सगळ्या कॅबिनेट मिनिस्टरांचो व्ह्यू घेवप, हाजेर व्ह्यू घेवपा खातीर फाल्यांची कॅबिनेट दवरलेली आसा आनी त्या कॅबिनेटान हो सगळ्यांचो व्ह्यू जो आसा हो ह्या पद्दतीन घेतलो वयतलो। हांव तो सी फेररचो इशू म्हणण्या पेक्षा हांव म्हणटलो की जे गोवन फॉरेन कंट्रीन आसा ह्या इशू कडेन पळयता आसतना आमी फक्त गोवन म्हणून पळयना, तर ऑल इंडियन जे सगळे फॉरेन कंट्रीन आसा तितून सी फेररचो विशय मातसो चड हायलायटेड आसा, कारण ते शिपाचेर आसा, ताका शिपाचेरूच क्वॉरंटायन करून दवरलेले आसा। ह्या इशूचेर आज म्हाका आमचो मिनिस्टर बाब फिलीप नेरी रॉड्रिगीस मेळ्ळो, आमदार फ्रांसीस सिल्वेर, आमदार बाब चर्चिल आल्लेमांव, मागीर आमचो क्लेफास डायस आनी बाबाशांत हे सगळे जाण आमचे सालसेतींतले सगळे आमदार हे इशू घेवन मुद्दामून आज म्हाजे कडेन आयिल्ले आनी त्या इशूचेर आमचो बरोच वेळ म्हणजे एक अर्दे पाऊण वर हाजेरूच डिस्कशन जालें की आमी कितें करचें आनी कितें ना। कारण हाजेर सगळ्याचें डिस्कशन जाल्या उपरांत हांवेंनूय तांकां एक्सप्लेन केलें की हांव 2 फावटी पर्सनल ह्या इशूचेर ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी सी फेरर्सूय सुद्दां हे नॉट ओन्ली गोवन सी फेरर आसा अशें ना, ऑल इंडिया लेवलचे सी फेररूय आसा। फॉरेन कंट्रीज जशे ऑल इंडिया लेवलचेर आसा तशेंच आमी म्हणटा की महाराष्ट्रांतले सी फेरर आसतले, गुजरातांतल्यान आसा, कर्नाटकांतल्यान आसा, सगळ्या राज्यांतल्यान सी फेरर्स जे आसा हे भायर आसा। त्या खातीर हांवें पर्सनली लेटरूय बरयलां ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टराक आनी त्या निमित्तान तांकां कळयलाय बी। तांच्यांनी थोडे दीस हाजेर आमकां विचार चालू आसा, हाजेर फायनल डिसिजन जावंक ना, तेजेर फायनल निर्णय कितें तरी एक थोड्या दिसा भितर। इट इज अ नॅशनल लेवल इशू, इट इज नॉट अ स्टेट लेवल इशू। आमकांय गोंयकार भाव भयणींक कळपाक जाय, कारण हो इशू जो आसा आमी नॅशनल लेवलाचेर रेज केला आनी शेवटी मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स तांच्यांनी तांकां परमीट करपाक जाय आनी ताज्या उपरांतूच आमी तांकां गोंयांत हाडपाक शकतले। आमी सर्वे जो आसा हो थोडोसो पोस्टपोन केला, एक्चुअली आमी आतां म्हणटलो तो सर्वे आमी 13 तारखेच्यान सुरू करता, बिकॉज गूड फ्रायडे आनी इस्टर हे दोनूय मदीं येताले, आमकां खंयसरूच ते डिस्टर्ब करपाचे नाशिल्ले दोनूय फंक्शन, तेजे आमी पोस्टपोन करता आनी 13 तारखेच्यान सर्वे जो आसा हो सुरू करता। रिगार्डींग द युनिवर्सिटी एग्जाम्स आज हांवें वायस चान्सलर, रजिस्ट्रार, आमचो डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, सेक्रेटरी आनी रिप्रेझेंटेटिव्स म्हणजे प्रिंसिपल फोरमाचे प्रिंसिपल ऑफ कॉलेज युनिवर्सिटी वायस चान्सलरान ही हॅज सजेस्टेड दॅट दे विल कंडक्ट देअर एग्जाम इन द मंथ ऑफ जून, म्हणजे 1 जूनाच्या ऑनवर्ड्स ते कंडक्ट करतले। त्या खातीर वॉट एवर डिसिजन बींग अ युनिवर्सिटी इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, दे वील टेक द डिसिजन। दे हॅव गिवन दीस सजेशन्स, फक्त जाल्ल्या सिच्युएशनाचेर तांचे कितें हें हांवें विचारलेलें। सो तांच्यांनी सजेस्ट केला की त्या ती फायनल प्रोग्राम जो कितें आसा म्हणजे 3rd इयराची केन्ना, 1st इयराची सगळे ते प्रोग्राम डिसायड करतले आनी ते ऑलरेडी कळयले वयतले। आयच्यो ज्यो सगळ्यो कालच्यो टेस्ट आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो टेस्ट नेगेटीव येयल्ले आसा। आमची पुराय हेल्थ टीम अंडर द लिडरशीप ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर, दे आर डुईंग व्हेरी गूड वर्क, बरें काम, खूब बरें काम ते करता। अपडेट्स जे कितें अजुनूय नवीन नवीन टॅक्नोलॉजी, नवीन अपडेट्स कितें करपाक जाय इन करस्पॉन्डन्स विथ द सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी त्याच बरोबर बाकीच्या स्टेटींनी कशा पद्दतीन वर्क चल्लां, एडवान्स टॅक्नोलॉजीन किंवा आमकां कितें फेसिलिटीज अवेलेबल करपाक जाय हेजेर सगळे अंडर द
लिडरशीप ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर दे आर डुईंग आनी खरोखरूच आमचे हेल्थ डिपार्टमेंट जे आसा हे खूब बरें काम करता. एट प्रेझेंट आमच्यो 7 केसीस जर धरल्यो तांचेर पेशंटूय सगळे खूब बरे आसात, म्हणजे दे आर इम्प्रुवींग. आमची मेडिकल टीम जी कोविड हॉस्पिटलान काम करता तांच्या सगळ्यांचे हांव परत एकदां म्हणजे आभार मानता आनी खूब बरें काम हे तांच्या कडल्यान जाता. कोविड-19च्या बाबतींत सगळ्यांचोच बिझनेस लॉस जाल्लो आसा. हांव पर्टिक्युलरली एका दुसऱ्याचो म्हणना, म्हणजे बीग इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, मागीर तो पायलट आसतलो, टॅक्सीवाले आसतले, सगळे जाण म्हाका वेगवेगळ्या टेलिफोनिकली मेल धाडून रिप्रेझेंटेशन दिवन सगळे जाण आपले परीन रिक्वेस्ट करीत आसा की दोतोर तुवें आमचें कितें केलां, CM आमचें कितें केलां. आमकां सगळ्या जाणांक खंय तरी पॅकेज डिक्लेअर करप किंवा सगळ्या जाणांक हें करप आमकां आत्तां तरी शक्य जावचें ना, कारण स्टेटूच ज्या पद्दतीच्या परिस्थितींतल्यान वता त्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता राज्याकूय सरकाराकूय समजून घेवपाक जाय की कठीण प्रसंगांतल्यान, इकॉनॉमीक क्रायसिसांतल्यान सरकारूय ह्या इकॉनॉमीक क्रायसिसांतल्यान वता. त्या खातीर आमकां ज्या ज्या जाग्यार जांकां जी मदत दिवप शक्य जातलें तेच्या टायमार आमी तेन्ना विचार करतले. इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आमी 2 दिसां भितर डिक्लेअर करपाचें आसा. इकॉनॉमीक रिवायवल करता आसतना कितें करप ताचेर आमी विचार करता. बट सगळ्या जाणांनी आत्तां खंय तरी स्टेटी कडल्यान पॅकेजीची अपेक्षा करप अशें योग्य न्हय अशें म्हाका दिसता. कारण सगळ्यांनी आतां म्हाका खबर आसा, म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळटा, सगळ्या जाणांक मेजर लॉस जाला हें म्हाका कळटा. बट आतांच्या घडीक तरी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांच्या सहकार्याची स्टेटीकूय गरज आसा. म्हापशां आझिल आनी फोंड्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांनी परवां सावन रॅपीड टेस्टिंग सुरू जावपाची सगळी तयारी जाल्या. फोंड्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत सिस्टम बसयल्ल्यान थंयचे सुप्रिटेंडंटान खोस उक्तायली. आमदार रवीन कोविडा आड झुजपी दोतोराचे टिमीक 200 फेस शिल्ड वांटल्यात. म्हापशां आझिलांतय रॅपीड टेस्टिंग यंत्रणा बसोवपाचें काम जालें. ह्या फुडें सॅम्पल टेस्टिंगाक पुण्यांत धाडपाची गरज ना. सॅम्पलाचो गोंयच्या गोंयांत 2 वरां भितर रिपोर्ट येतलो. So basically these are the machines that the Goa government will be using now to test for COVID-19. Yeah. So these are the machines. So there are 2 steps involved in processing a sample. When a throat swab is taken from the patient, it is collected in a media that is provided by us. That media is then transferred into a cartridge. So the media is transferred into this cartridge here. This cartridge goes into an extraction machine in which the RNA of the coronavirus is actually extracted out. That RNA is then loaded onto a small chip that goes into these machines. These are all, as you can see, portable devices, completely battery operated, very easy to use, so minimal exposure of the technicians as well to actually getting infected. From the collection of sample to the result, it takes just 1 hour. So when a patient comes into the hospital, the sample is collected within 1 hour. The report is given to the patient, negative or positive, whatever it is. So within 1 hour. Within 1 hour. Yes. So the screening is happening right over here. All negatives are screened and confirmed immediately and released from the hospital. If it comes positive, then it is sent to GMC for confirmation. The testing करतले हांगसर ते within 1 hour. 1 तास भितर तुका कोरोना आसा काय ना, कसली इन्फेक्शन आसा काय ना, विदिन 1 hour तुका काडले हांगसर. आनी एक आमकां एक हांगा फोंडा तालुका लोकांक किंवा खंयचे गोंयची कोणी लोक येतात हेची सोय आसा हांगासर. आनी एक बरें जातलें आनी एक बरी केल्लें आसा ही सोय जाल्या. एक ग्रू आसा, सो ही वेचपी शीट हॉरिझॉन्टली अशी घालपाची. वयर काडपाची. सो ही जेन्ना आमी अशी तकलेक घालतले सो ती लॉक जाता. ती मागीर सामकी जोरान म्हणल्यार येतली, अशी बेश्टी हाडल्यार कांय ना. पेशंटा मागीर गेली ताजी वाफ, ड्रॉपलेट्स, ताजो श्वास जावं कितें उसळ्ळें समज जावं कितें पडलें तें तुज्या तोंडार पडपाना. सो इट वील प्रोटेक्ट युअर फेस. सो यू टू वेअर दीस ओवर एंड अबाव द मास्क. तोंडान मास्क आसपाकूच जाय. म्हापशा आजिलोतूय कोविड-19 खातीर सॅम्पलां टेस्ट करपाची यंत्रणा बसयली. कोविडची टेस्टिंग सुरू करणार आहोत. त्यासाठी लागणारे इक्विपमेंट्स, त्यासाठी लागणारं बायोसेफ्टी कॅबिनेट आणि इतर साहित्य सगळं काय आम्हाला सप्लाय झालेलं आहे. आज आम्ही 3 रँडम सॅम्पल गोळा करून त्याची टेस्टिंग केली आणि ते 3ही निगेटिव्ह आले.
जे पेशंटना खोकला होते फक्त आम्हाला आमचं मशीन व्हॅलिडेट करायचं होतं म्हणून हेल्थ सेक्रेटरी डायरेक्टरान की लॅब सुरू करूंक जाय म्हणून. सो आमकां एक दीस आसलो का. सो आमी कितें केलें, आमचे डॉक्टर वर्षा ते इन चार्ज ऑफ द पॅथॉलॉजी म्हणजे लॅबॉरेटरीचे. सो आमी ते रोखडे अरेंजमेंट केलो. बायोसेफ्टी कॅबिनेट आमकां जाय आसलें ते आमकां आमचे कडेन आसले म्हणजे एक आसले ते सकयल आसले आनी ते आमकां गोवा युनिवर्सिटी कडल्यान मेळ्ळे. ते हाडले. AC जाय आसली ते आमी ती कशी तरी हाडली, ती फिट केली आनी बाकीचें आनी कितें जाय आसलें न्हू सामान ते सगळें हाडून आज ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्या ती. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू आणि श्यामसुंदर फट्टे. देशभरात कोरोना दुयेंतीचो आंकडो 4,500 तेंकलो. फाटले 4 दीस 500 ते 600 दुयेंती येताले. मात फाटले 24 वरांत 354 केशी आयल्यात. आतां हॉटेलाचोय क्वॉरंटीन सेंटर म्हूण वापर चल्ला. जें कितें आसा तें आरोग्य मंत्रालय सांगतलें. सोशल मिडिया वेल्या अफवांचेर विश्वास दवरूं नाकात म्हूण मंत्रालयाचो उलो. 354 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं. टोटल 117 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सिंस लास्ट वन डे 8 एडिशनल डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड. कोरोना को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और साथ ही आउटब्रेक विच इज एमिनेबल टू मैनेजमेंट उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान हम लोगों ने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के सारे DCs को भी ओरिएंट किया था. उसके तहत इट इज़ सो हैप्पी टू नोट कि हमें कुछ स्थानों पर उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं. कोविड पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए हॉस्पिटल्स और जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हमने क्लासीफाई किया है, जिसके तहत हम लोगों ने कोविड को मैनेज करने के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज़ को 3 भाग में बांटा है. पहली फैसिलिटी को जिसको हम कहते हैं कि कोविड केयर सेंटर, जहां पर प्राइमरीली माइल्ड या वेरी माइल्ड और सस्पेक्ट केसेस को रखा जाएगा. ये मेकशिफ्ट फैसिलिटीज़ भी हो सकती हैं. ये गवर्नमेंट और प्राइवेट फैसिलिटीज़ जैसे हॉस्टल्स, होटल्स, स्कूल्स, स्टेडियम्स, लॉजेस, उस टाइप की फैसिलिटीज़ हो सकती हैं. इसके साथ ही जो हमारी इससे पहले क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ थी उनको भी अपग्रेड कर कर हम कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें हमने स्टेट से कहा है कि जो भी ये कोविड केयर सेंटर हैं ये एक कोविड केयर हॉस्पिटल और कोविड केयर हेल्थ सेंटर से मैप्ड हों, ताकि यहाँ पर जो पेशेंट्स रखे जाएं जो कि जैसे मैंने कहा है जो माइल्ड हैं या सस्पेक्ट केसेस हैं, अगर नीड हो तो उनको किस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में फर्दर केयर के लिए लिया जाना है वह क्लैरिटी वहाँ पर फील्ड पर हो. कि लॉकडाउन को लेकर जो आपने बताया, लेकिन मीडिया में कई तरह की, सोशल मीडिया में कई तरह की के फेज वाइज होगा, कुछ ने यही छाप दिया, कुछ अखबारों ने कि 4 फेजेज में होगा. तो ये क्लियरिटी कर दीजिए कि क्या फेज वाइज तय हो चुका है लॉकडाउन का पालन. और कल PM ने भी संकेत दिए थे कि जिन जिलों में एक भी केसेस नहीं आया है उन जिलों में आप नॉर्मलसी लाइए. तो क्या इसकी शुरुआत होगी? सर, जैसे आपने कहा है कि जो भी आप ये बातें कर रहे हैं ये सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई डिस्कशन है. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कंफ्यूजन, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं. जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टू योर नोटिस. एंड टिल द टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें. दिस इज माई रिक्वेस्ट. कोरोना लॉकडावनात गोंयच्या काजूचे बाजारपेठेचेर मोठें संकट. काजू कोणूच उखलूंक तयार ना. जे मोजके कारखानदार काजू घेतात तेवूय सापूच उणे रेटीन, फक्त 60 ते 80 रुपयान किल. काजूकारां कडेन स्टॉक पडला मात उखलपी कोण ना अशी परिस्थिती. सरकारान मोलाचेर आदार दिवन साल्वार करचे. वर्साचो खर्च तरी सुटूंक जाय म्हणून काजूकार मागतात. स्पेशल रिपोर्ट. बरें, तूं वयता खंय? काजी न्ही. आनी तुमच्या आतां काजी व्हरता कोण? आनी मारे बाबा जिवा कोण येना? ना अजून पर्यंत काजीच दिवंक न्हय तूं? मागीर आतां तुजें चलता कशें घरान बी? कशें तें चलोवंक जाता पडलें. शेतकऱ्यांच्या
नुकसान म्हणजे आमी जर आतां काजी जर तांकां कारखानदारांक घेता 100 रुपयाने घेता 50 रुपयाने घेता 60 रुपयाने घेता अशें जर दिलें जाल्यार आमकांच नुकसान जातली. सरकारान पयलीं भायली जे काजी तेन्ना एसेंब्लीन ठराव घेतला आनी भायले काजीक टॅक्स डबल बसयला. तेन्ना आमचे स्थानीक काजीक रेट बरो मेळचो असो म्हणून सरकारची योजना आहा. त्यांचे आम्ही कामाक येता 25 वर्सां जाली आणि दिसवडो करून पोट भरता आमी. आणि माझे 4 भुरगे आसात घरा कडेन. तांकां न्हू कसलें काम ना, गव्हर्मेंट ना काय ना, लोकांचे हाजिरीच करून पोट भरपाचा. हेंचे आतां न्हू दिसवडो करून 4 पोटां तेंची कशी भरपाची. तुम्ही आता गव्हर्मेंट कामाक लायल्या न्हू, चौग जाण 2 जाण घराक 2 जाण लायल्या, ते आता पोटां भरतले. म्हयन्याक तांकां कसो तरी पगार मेळटलो आणि आमी त्या भुरग्याक कशें वयर काडपाचे. आमच्या भुरग्याकय तुमी कामाक लावना. आणि आता काजी 4 आसले न्हू, एक आमचे आता गरीब दिता न्हू 100 किलो 50 किलो आमच्या घरात आहो, ते बी आमचे कोण व्हराना. 50 रुपया 60 रुपया म्हणतात. आमी आता खावपाचा काय जगपाचोच आसा. आणि त्या पात्रावाचे जर म्हाल कोण व्हराना जाल्यार तो पात्राव म्हणून आमकां पयशे खंयचे दितालो. तेजेर आता तुम्ही न्हू सरकारान कांयतरी आमकां गरीबाक म्हणटा सपोर्ट कांयतरी करूंक जाय. सांगपाचें म्हटल्यार आतां जे काजीचे जो हंगाम आहा तो सध्या तरी आहा 60% पीक आहा, पण ताका रेट ना आणि ह्या कारणाक लागून खूब समस्या निर्माण जाल्ल्यो आहा. दुसरें म्हणजे कोणा कडेन संपर्क सादपाकय प्रवास करपाक चान्स ना, कारण ते व्हायरसाचो जो हें जाल्लो आहा ताका लागून संपर्क सगळे तुटलेले आहा. आणि दुसरें म्हणजे रेट प्रत्येकाक विचारले अशें फोनाचेर जाल्यार कोण तरी म्हणटा 60 रुपया, कोण 70 रुपया म्हणटा, पण आतां हे रेटीन आमकां परवडोंक शकतले का? परवडोंक शकचें ना. काजी लागलेलो रे, म्हणजे काजी रेट ना न्हू. सोसायटीत एक मारता तो वेवरांक येता कातका 40 आनी 60 व्हरता. कशें आमी घालचे तेच कळना आमकां. म्हणून मागता आमकां एक फिक्स रेट दिवची आमच्या कुडवाळ्यांक अशें. कुडा आतां काजी न्हू तांकां काजी मोरमार करचे पडटात. बेणपट्टीचें हें तें जालें जायना भागाना आमचें. हांव सगळ्या लोकांक सांगता आमचे तरी आनी म्हाज्या फ्रेंडांक जावं म्हाज्या वाड्याच्या लोकांक त्यो अश्यो काजी हें करा, आमकां दर बरो मेळटलो. सरकार आमची योजना करतलो आनी गोवा बागायतदारांक बोर्ड लायल्या शिवाय आमी काजी विकूंक व्हरोनाय. गोंयच्या सत्तरी, केपें, सांगे, फोंडें आनी काणकोण ह्या सारकेल्या गांवगिऱ्या वाठारांनी काजू हे लोकांचें एक मुखेल उत्पन्न आसा. पूण कोरोनाच्या ह्या संकश्टाक लागून ह्या सगळ्या लोकांचेरूय अशा प्रकारचे एक संकश्ट येयल्लें आसा आनी तांच्यो काजी जी आसा त्यो सद्या कोणूच घेयना. सगळो स्टॉक जो आसा तो घरान आसा. सरकारान ह्या सगळ्या गजालीचेर बेगिनांतल्या बेगीन कितें तरी एक निर्णय घेवचो आनी तांकां एक माफक अशी रेट तांच्या काजींक तांकां मेळोवन दिवची अशी ह्या सगळ्या लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. सोशल डिस्टन्सिंग राखून नुस्त्याची होम डिलिव्हरी जातली. बोटवाले दिसाचे दर्या न्हंयत वतले आनी बोटींतले नुस्तें घरा स्टॉक करतले. जशी मागणी येता तशी होम डिलिव्हरी दितले. नुस्त्याच्या धंद्याक परवानगी दिवची म्हूण शापोराचे नुस्तेमारी बोटवाल्यांची मुख्यमंत्र्याक फिर्याद. दुसरे वटेन लॉकडावनात मोटरसायकल पायलटांचोय धंदो बसला. तांकां सरकारी आदार जाय. फिशींग न्हू कितें तरी आमकां एक कितें दिवचें आनी ह्यो बोटी फिशींग गेले फिशींग करून येयले. एक धाकटुलो सारको ट्रेजर फिशरमॅन आहा तो भितर हाडनासतना आपले व्हरून घरा कडेन विकूंक शकता. फिशरमॅन कंट्रोल करूंक शकता की लोकांक तुमी हांगार येवं नाका, एक मनीस हो नुस्तें घे. नुस्तें हें मार्केटाक सगळ्याक मेळटा हांगा आतां आनी फक्त बॅन हे आमकां बोटकारांकूच काय आनी कोणाक. हे आमचे बोटी तर हांगर बंद आसा सगळ्यो आनी नुस्तें तें मार्केटाक सगळ्याक येता. ते आमकां कांय कळना खंयसून येता कितें येता तें आमी नकळे. तेन्ना आमी लेटर केलें की सीएमाक की
आमच्योय बोटी आमकां चालू करून दिवचे आनी तुज्या गायडलायन जे तुवें काल आमकां डिक्लेअर हेचे पेपरार येयल्ले पळय त्या प्रमाणे आमी चालू करता. मोटरसायकल पायलटूय सरकारा कडच्यान आदार सोदता. आज आमचे मुलगो पायलट आसा ते पायलट आज खूब बिकट परिस्थितीन आसा की जेणे करून आज चिखले हॉस्पिटलान जरी गेलो जाल्यार ते मेडिसीन बरोवन दितात. ते मेडिसीन जर भायल्यान हाडटलो जाल्यार पयशे ना. आज खंय ब्लड चेक करतलो जाल्यार पयशे ना. अशी परिस्थिती आज ही आमच्या पायलटांची आसा. तेन्ना की म्हाका अशें दिसता की हाजेर खंय तरी मुरगांव मोटरसायकल टॅक्सी पायलटांचेर आज ह्या आमदारांनी ह्या मंत्र्यांनी आनी आमचे जे चीफ मिनिस्टरान हेजेर लक्ष दिवन पायलटी खातीर कितें तरी हेल्प करचो अशें. सगळ्यांक पॅकेजी दिवप शक्य ना म्हूण मुख्यमंत्र्याची जाप. कोविड-19च्या बाबतीत सगळ्यांचोच बिझनेस लॉस जाल्लो आसा. हांव पर्टिक्युलरली एका दुसऱ्याचो म्हणना म्हणजे बिग इंडस्ट्री स्मॉल इंडस्ट्री मागीर तो पायलट आसतलो टॅक्सीवाले आसतले सगळे जाण म्हाका वेगवेगळ्या टॅलिफोनिकली मेल धाडून रिप्रेझेंटेशन दिवन सगळे जाण आपले परीन रिक्वेस्ट करीत आसा की दोतोर तुवें आमचें कितें केलां CM आमचें कितें केलां. आमकां सगळ्या जाणांक खंय तरी पॅकेज डिक्लेअर करप किंवा सगळ्या जाणांक हें करप आमकां आत्तां तरी शक्य जावचें ना. कारण स्टेटूच ज्या पद्दतीच्या परिस्थितींतल्यान वता त्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हाका दिसता राज्याकूय सरकाराकूय समजून घेवपाक जाय की कठीण प्रसंगांतल्यान इकॉनॉमीक क्रायसिसांतल्यान सरकारूय ह्या इकॉनॉमीक क्रायसिसांतल्यान वता. त्या खातीर आमकां ज्या ज्या जाग्यार जांकां जी मदत दिवप शक्य जातलें तेज्या टायमार आमी तेन्ना विचार करतले. इकॉनॉमीक रिवायवल कमिटी आमी 2 दिसां भितर डिक्लेअर करपाचें आसा. इकॉनॉमीक रिवायवल करता आसतना कितें करप हाजेर आमी विचार करता. बट सगळ्या जाणांनी आत्तां खंय तरी स्टेटी कडल्यान पॅकेजीची अपेक्षा करप अशें योग्य न्हय अशें म्हाका दिसता. कारण सगळ्यांनी आतां म्हाका खबर आसा म्हाका सगळ्यांच्यो भावना कळटा. सगळ्या जाणांक मेजर लॉस जाला हें म्हाका कळटा. बट आतांच्या घडीक तरी म्हणजे मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांच्या सहकार्याची स्टेटीकूय गरज आसा. खूब जे जाण जे नुस्तेकार डिलर आसतले ह्या संदीचो फायदो उठोवन म्हणजे गोंयकार आमी जशें म्हणटा नुस्त्या शिवाय गोंयकाराक जायना ती ह्या संदीचो फायदो उठोवन तेंच्यांनी नाका जाल्ले रेट लावन नुस्तें विकचें न्ही. हांव परत सांगता अदरवायज आमकां तेजेरूय बी इन्क्वायरी करची पडटली. अशा पद्दतीचें नुस्तें जेंच्यांनी स्टोर करून दवरलां तेंचेरूय इन्क्वायरी करपाक सरकार फाटीं रावचें ना. तेंच्यांनी योग्य रेटीनूच तें नुस्तें विकचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. लॉकडाऊन असताना बेठेच रस्त्यार स्कुटरी घेवन भोंवतल्यांच्यो 40 स्कुटरी वास्को ट्रॅफिक पोलिसांनी जप्त केल्यो. ह्यो स्कुटरी आतां एका म्हयन्या उपरांत कोर्टा वरवीं ह्या गाडयेकारांक परत मेळपाच्यो. वास्को पोलिसांनी मंगळारा सावन हो कायदो 4 व्हिलरांकय लागू केला. इतले मजगतीं गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी पुलिसांनी एरिया डॉमिनेशन मार्च केले. आज साकून पुलिसान सगळ्यांक फायनी मारपाक चालू केला. जे लोक गरजे भायर भोंवत रावतले हांगा थंय काम नासतना. यू शूड हॅव सम जेन्युइन रिजन. तांची गाडी अटॅच जातली तांकां फायन पडटली आनी तांची गाडी 1 म्हयन्या मागीर कोर्टांतल्यान सोडोवची पडटली. जे लोक गरजे भायर भोंवतले वास्कोन मास्क घालनासतना किंवा कितें करनासतना तांची गाडी अटॅच जातली तांकां फायन पडटली आनी तांकां 1 म्हयन्या नंतर कोर्टांतल्यान गाडी सोडून घेवची पडटली. म्हणून हांव हात जोडून विनंती करता वास्कोकारांक सगल्यांक प्लीज तुमी घरा रावचे. गरजे भायर कामा शिवाय कांय नासतना बेश्टे हांगा थंय हेडूंक भोवूं नाका आनी सगल्यांक हो व्हायरस आमकां कंटेन केल्लो जाय. आमचो हो लॉकडावन नाल्यार फुडें वचत रावतलो आनी सगल्यांचे हाल जातले. म्हणून पांयां पडून तुमकां सगल्यांक विनंती करता की तुमी सगल्यांनी घरा कडेन रावचें. इतल्या मजगती गोंय पुलिसांनी म्हापशा दिवचले वाळपय आनी हेर वाठारांनी एरिया डॉमिनेशन मार्च केली. लोकांमदी जागृताय हाडपाक आनी तांकां घरान रावपाक प्रोत्साहीत करपाक ही पुलिसांची मोहीम. आपल्या घरा भितर रावचे. अननेसेसरी भायर सरचे नो. कारण आसल्यारूच भायर सरचे आनी सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करचे आनी आमकां गोवा पुलिसांक सहकार्य करचे. सर म्हाका एक सांगात वाळपय आता पळय जे अननेसेसरी जे आता शॉप्स बेश्टे ओपन करतात पळय तेंचेर तुमी कारवाय बी करतले काय? शॉप फक्त ग्रॉसरी व्हेजिटेबल्स मेडिसीन हीच अलाउड आसा
आणि त्याप्रमाणे बाकीची शॉपां सपोज ओपन आसा जाल्यार तेंचेर आमी एक्शन घेतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कोरोनाच्या नांवान राजकारणय भाज्यो कड्डणां वांटूंक स्टंट म्हूण राजकारण सुरू. पब्लिसिटी स्टंटाचो आरोप. कळंगूटचो आमदार मायकल आनी म्हापशेचो आमदार जोशुआचें वाजलें. म्हापशा आमदार आसतना मायकल म्हापशेकारांक सवाय भितर भुसारी माल आनी भाज्यो वाडटा म्हूण आमदार आनी नगराध्यक्षाक कोत्रां गेलां. मायकलाचें खंय राजकारण? आमी आमदाराक पयले कोडीत केल्लें. We had called him early in the morning that in the evening that tomorrow morning the distribution of vegetables at a very reasonable price plus some items free, that is eggs and onions free म्हणून आमी हो प्रोग्राम करपाचे. तूं सकाळीं येवन हो सुरवात कर, ताजे उपरांत हांव पावता. तुमी 7 येवन तो इनॉग्रेट करा म्हणून. सो खंय तरी तो मातसो डिस्टर्ब जालो. ह्या टायमार आमी पॉलिटिक्स करपाक उपकारना. दीस इज नॉट अ टायम ऑफ इलेक्शन आनीक 2 वर्सांनी आहा. सो दीस इज अ टायम टू हेल्प द पीपल, आमचे गोंयकार. सो म्हापशा गोंयकारा लोकांक भाजी बरी म्हारग आसली थिंगा आमी बरी सवाय दिल्या तेंकां, प्लस थोडे आयटम फ्री दिल्या. कोणेच हितून अशें एलिगेशन घालचें न्हू की आमी पॉलिटिकली केलां म्हणून. पॉलिटिकली म्हापशेकारच्या लोकांक जे कितें जाय ते म्हापशेकार आपूण कोत्तले इलेक्शनाच्या टायमार. आतां आमी करपाक उपकारना ती पॉलिटिक्स. आनी आय हॅव डन इट इन गूड फेथ. आमी बरे मनानसून तें काम केल्लें आहा. पॉलिटिक्स चिंतून करूंक ना, हो कोण मतां खातीर करूंक ना, हो कोणाक सोकलां घालपा खातीर करूंक ना. तेणी आपल्या आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करचें. खुबशे जाण अशे फोटोग्राफ्स येयले की मिसींग आहा आनी कितें आहा, काम करिना. आमकां वचून करचें पडलें. हांव बार्देसचो मिनिस्टर, सो इट इज आय एम ड्युटी बाउंड टू हेल्प अदर्स. चेअरपर्सनाक हांवें फोन मारून सांगलेलें की उमको प्रोग्राम उमक्या टायमार स्टार्ट जाता, तूं येवचो म्हणून. सो ते येवंक ना जाल्यार हें तेंचें प्रॉब्लम, आमचें न्हू. So they should not think that this is a political stunt. They should come out and help the people. I am happy today that they are helping the people. As they help करता म्हणून हय, at least when somebody shows the way they are helping, I am happy that they are helping. अशें जावपाक जाय. खूब पब्लिसिटी स्टंट्स चालू आसा. अल्टिमेटली इट इज पॉलिटिक्स एंड इट इज ते कंट्रोल आसना कोणा कडेन. बट वी हॅव टू अंडरस्टँड the problem here is the virus and not the food scarcity. आसा खंयच ना, म्हापशान जरी नात. सो कसलोच भंय ना. लोकांकूय हांव सांगूंक सोदता की कसलोच भंय ना. स्टेडी सप्लाय ऑफ फूड आयटम्स will is ensured by the government of Goa. पॉलिटिक्स कोणाक करूंक जाय ते करूं शकता. ते आमी ते हाडूंक शकना. कोण वॉन्ट्स टू डू दे कॅन डू इट. कोणा फुडले चिंतता, कोण फुडले म्युन्सिपालिटीचे चिंतले फुडले. आनी हेजें न्ही, हें जालें फाल्यां दुसरो कोण भायर सरूंक शकता. तें जातलें. म्हापशान पॉलिटिक्स म्हणटा तो चडूच आसता. पूण बेसिकली कितें आहा, आमी जेन्ना कोत्तात आमी शो मारूंक करिना, आमी फोटो काडूंक करिना. पूण तेंच्यान पब्लिसिटी करचें न्ही म्हण म्हाजें इतलेंच म्हाजो रिक्वेस्ट. कोरोना लॉकडावनात GMC हॉस्पिशियो सारकेल्या हॉस्पिटलांची ब्लड बँक खाली जावंक लागल्या. दुयेंतींक रक्ताची शॉर्टेज जाता. अशा प्रसंगाक हॉस्पिशियो, JCI सालसेत आनी लायन्स क्लब काणकोणान मेळून रक्तदान शिबीर घडोवन हाडलें. सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून ब्लड डोनेशन. कोणाक इत्सा असल्यार अपॉइंटमेंट घेवन रक्तदान करूं येता म्हूण दोतोरांचो उलो. Now with the current pandemic of coronavirus that is going on, blood banks are facing acute shortage of blood. As a result of the lockdown, most of our camps have been cancelled. So to make the blood bank sustain, we have organized this in-house camp, keeping in mind all the factors of social distancing and hand washing and hand hygiene. We have organized this camp.
This camp is money organized by JCI Salsit and Lions Club of Kanpur. So I would like to thank the organizers for organizing this camp, and we urge whoever is healthy, eligible, to please walk in to a hospice or blood bank, because in the current circumstances we cannot hold camps in public places. So our only option is for walk-in donors. So whoever is interested in donating can contact me, and I do the donation by appointments. So I urge all the donors to please help us in maintaining the blood stock and so sustaining the blood bank. कोरोनाच्या लॉकडावनात गोंयांत कितलेशाच कडेन अजून लोकांक खाणा जेवणाची मारामारी. हीच लोकांची अडचण समजून तांकां आदार करूंक सिद्धार्थ गोवा सिलेक्शन्स फाटले कांय दीस जाले लोकांची जेवणाची वेवस्था करता. मंगळाराय सिद्धार्थान उत्तर गोंयांत 500 मायज लोकांची जेवणाची वेवस्था केली. आप लोगों को पूरा सहायता मिल रहा है यहाँ पे खाने का? हाँ, खुश हो? अभी तो मिल रहा है। आप लोग कहाँ के हो? कलकत्ता का। कलकत्ता का। उड़ीसा नहीं है, कलकत्ता का है। काम है तो चलता है, लेकिन काम धंधा कुछ बैठ के बेजा रहता है ना। कितना दिन बैठ के रहेगा? अभी 1 महीना हो रहा है, और 1 महीना बैठ के रहेगा तो ऐसे मर के बोलेगा वायरस। वायरस तो नहीं है, बोलेगा वायरस पकड़ लिया। हाँ वही बोलो, बराबर बराबर। आता पळोवया म्युनिसिपालिटी आनी पंचायतींनी नितळसाण आनी पावसा आदल्या कामाचे रिपोर्ट. मुरगांव पालिका वाठारांत सॅनिटायझेशनाक वखद मारतात. सांकवाळ पंचायतीन नितळसाणीची कामां हातांत घेतल्यांत. पयले स्वातेर एमपीटीक आनी आमच्या ड्युटी मिनिस्टराक थँक्यू, देव बरें करूं म्हणटा की आयज आमचे वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 8 आनी वार्ड नंबर 7 सॅनिटायज करता. कित्याक हे सॅनिटायज करून कितें जर्म्स, कितें वायरस येयला, कोरोना वायरस, तो मरोन वयतलो. आनी हांव सगळ्या लोकांक मागता की हात जोडून मागता की तुमी लोकांक घरांतल्यान भायर सरची न्ही. बेसिकली आमी एमपीटीचे आभारी आहात. तेंच्यांनी आपलो जी व्हेकल आमकां प्रोवायड केल्ली आहा, आनी जी सुडाचे आमी आभारी आहात तेंच्यांनी आमकां जे सरफेस डिसइन्फेक्टंट केमिकल प्रोवायड केल्ले आहा. आमी जनतेक सांगपाक सोदता इज प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. तेच्या खातीर स्वता घरा रावा आनी आमी हे जे कार्य करता ते जनतेच्या भलाये खातीर करता. आनी इंग्लिशीन एक म्हणणें आहा की यू हॅव टू वर्क फॉर अ कॉज एंड नॉट फॉर अप्लॉज. आमी हे जनतेक हेच्या पासून प्रिवेंशन करपा खातीर हे कार्य करता. जे आयज हप्ते आमचे मुरगांव वाठारांत, मुरगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी
आता वॉर्ड नंबर 9 आणि 8 सुरू जातली ती सबंद सड्या मेरेन वॉर्ड नंबर 1 पर्यंत मुरगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आयज सॅनिटायझेशन करतले आमी. हे सॅनिटायझेशन केल्या उपरांत जे पब्लीक प्लेसीस चड आसात जंय गाडी वयता ही ते सगळे कडेन आयज सॅनिटायझेशन जातले. त्याच प्रमाणे ज्या जाग्यांचेर गाडी पावना अशा जाग्यांचेर आमी आमदारान आमच्या मुरगांवच्या मिलिंद नायकान आमकां ते हँडपंपूय दिल्लेले आसात. ते पंप घेवन ते लोकूय फिरतले. सो हेजो मेन उद्देश आसा की सॅनिटायझेशन आमी सदांच पयले हात धुता परत हातीन, पण जे जनरल पब्लीक प्लेसीस आसा ते कित्या ना कित्या खातीर तरी यूज जातात. सो ते सॅनिटायज करपाचे हे पयले पावल. त्याच बरोबर ज्या जाग्यार गाडी पावना थंय हँडपंपांनी वयतली. सो एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी हे आमच्या आमदाराच्या तर्फे आणि आमच्या मंडळा तर्फे तशेंच MPTचो हेल्प घेवन गाडी घेवन आमी हे सगळे करतले. पळय आमकां वॉर्ड नंबर 4, 5 आनी 6 तेंच्या मेंबरांनी येवन आमकां पंचायतीन कंप्लेन केल्या कशी जे डिगींग पायपलायना लागून जे PWD डिपार्टमेंटान डिगींग केल्ल्या आनी ते सगळे आतां पावस 1 म्हयनो पावस पावतले, पावस स्टार्ट जातले म्हणल्यार कितें करतले. सगळे आतां जे गटर आशिल्ले सगळे ब्लॉक जाल्ले पळोवपाक गेले. तुमकां जाल्यार पळोवपाक जाता वयल्यान जेन्ना आमी सिंदोळी देंवता सांकवाळ भितर देवपाक उपासनगराच्यान सायडीच्यान तेंच्यांनी जे पायपलायनाचे कामां केल्ल्या तेंच्यांनी पयलीं आमी सद्या पंचायतीन आमकां पयलीं स्टार्टींग कंप्लेन येयल्या की आमी बंद करपाक तेंकां ऑर्डर दिल्ली, नोटीस धाडलेले तेंकां बंद करना जाल्यार आमी तेंकां परमिशन दिलें तर रिवोक करपाचें म्हणून. पण मागीर तेंच्यांनी सांगलें आपूण सगळें करून दिता म्हणटा. आतां पळोवपाक गेल्यार आतां आमी पळयलें की एकूय काम तेंच्यांनी सांगलें तशें करूंकूच ना. प्रॉब्लम हे पळय पायपलायन वयल्या हे लोकल ऑब्जेक्शन आसतना हेणी बाय जबरदस्ती पायपलायन अशी घातल्या. पायप घालून कोणाकूय उदक मेळटा आमकां कांय प्रॉब्लम ना. हे पायपलायन एक्चुली गेल्या खंय करतले लोकां हे टांके तर उदक व्हरतले. हे पळय शॉर्टकट आहा ते कुट्टाणे पावले. इतली लांब व्हरपाक गरज ना. हेंकां पयशे मोडपाक नाका. हेंकां देस्पेस जाता म्हूण हेंच्यांनी सवाय पडटा अशें कोणा सांकवाळकार कोणा खबर घेयना म्हूण तांकां खबर आसा. आमगे गांवच्यान तेंच्यान पायपलायन वयल्या. हे गटारा लागून पयलीं कंप्लेन केल्ली आहा. जे गटार आमगेले ओरिजिनल बांदून घेतले पंचायतान. पयलीं हे गटार आशिल्ले कित्याक दोंगरावयले सगळें उदक सकयल देंवता आनी हो क्रॉस ड्रेनेज जें उदक सकयल वयता आयज हें सगळें ब्लॉक जाल्लें. आख्खो सांकवाळचो गटार ब्लॉक जाल्लो आहा. आनी स्पेसिफिकली कॉन्व्हेंटा कडेन जर पळयशा कॉन्व्हेंट आनी मठवाड म्हणटा वयर दोंगरा सगळें उदक जें सकयल देंवता तें आख्ख्या लोकांच्या घरांनी वयतालें. इवन आनाल म्हणटा थंय सेम पोजिशन आहा. तेन्ना हे बेगीचे बेगीन हे गटार उस्पोन रिपेर करून हे सरकारान हे उदक बरोबर वचपा ते प्रोविजन PWDन करून दिवचे. Very close to the monsoon season, and if the water outlets are not available here in the village, then the water will surely enter into the houses, and people will really have a problem because it's not only the clearance of the water from the hill, but it's a drainage also here. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.